दिव्यवाणी 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 मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक दिव्यवाणी लाईव्ह देवाच्या उतरांच्या नियाळाच्या ह्या चॅनलाक हांव हार्दिक स्वागत मागता. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाच्या उतरांचो नियाळ आमी एका मागण्याद्वारे आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या भोव मोगळा बापा, हो सोबीत सुंदर दीस आमकां तुवें फावो केल्ल्या बसोत आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता. आमचे तुवें मेजूंक असाध्य जाल्ले तितलीं बेसांवां ओतून आमकां सर विघ्नांतले आनवरांतले राखून सांबाळन चलोवन वेल्ले खातीर आनी तूं व्हरूनच आसाय देखून आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता. बरो पावस तुवें आमकां दिल्ल्या बसोत आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या उतरां थंय आबेरोस आमचे थंय तुवें जिवी सांबाळिल्ले बसोत आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या उतरांतच मनशाचो जीव सासनाचो जीव आटापून आसा म्हणलें तें सत आमकां उगडापे करन परत परत तुजें उतार आयकोवया, तें नियाळया, तें जिरेवया, तें जियेवया म्हणले गुरबा आमचे थंय तुवें घाल्ल्या पासत आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता. आनी हे उतार चड आनी चड मापान आयकोन नियाळन जियेवन जिरोवन ते लागीं ते वांटून कोण सक्कड काळोखांत आसात तांकां सक्कडांक उजवाडाचीं भुरगीं जावन जियेवच्याक आनी त्या दिशेन जाता तितलो वावर तुज्या उतरांचो आमी करूंक आमकां तुवें आपोवणें दिल्ल्या बसत आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता. आनी जें कितेंय तुज्या उतरांत आटापून आसा मोगाळा बापा, त्या उतरांत असो जीव हर एक मनीस ताचे थंय तो कार्यरुपाक येशें करूं दी. हर एकल्याक तुज्या उतरांत थंय आबिरूस सोडों दी आनी हर एकलो तुजो भुरगो जावन जियोंक सकों दी. हे मागणें आमी करता तुज्या एकल्याच पुता जेजूचे नांवी आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू, आमचें सगळें जिवीत उतरांचेर आटापून आसा वा अवलंबून आसा म्हळ्यार सूख जावचें ना. मनीस कितें तरी उलयता, कितें तरी उलोवंक आशेता आनी हर एकल्याचें जिवन उतरांचेर अवलंबून आसा. पळय, आमी सकाळीं उठलेंच सांजेर न्हिदोंक वेच्या वरेक कितलींशीं उतरां उलयता आनी ह्या उतरांद्वारे आमी मनशा लागीं संपर्क दवरता आनी ह्या उतरांचेर अवलंबून आमचें जिवीत आमी मुंदरून आसा. कित्याक हर एका उतरांत एक संदेश आसा. जावं पुरो ल्हान भुरगीं वडिलांक खाल जावन जियोवचीं, ल्हान भुरगीं कितें कितें आवय बापायन सांगलें त्या प्रमाणें तीं करतात. उठ म्हळ्यार उठतात, बस म्हळ्यार बसतात, तें करिनाका म्हळ्यार तें करिनात, हें कर म्हळ्यार हें करतात. कित्याक तांकां वडिलांचे उतार भोव मोलादीक म्हणून तीं मानून घेतात. तेच भशेन आमी वाडोवन आयिल्लेंच आमी उतरांचेर होंदून आमचें जिवीत आमी चलयता. जावं पुरो आमी इस्कोलाक गेल्ल्या वेळार वा कॉलेजीक आमी शिकता जाल्यार थंय शिक्षक आमकां तांच्या उतरां मुखांत आमकां तीं चलोवन वतात, म्हळ्यार शिस्त शिकयतात. टिचरीन उबें राव म्हळ्यार उबें रावचें, बस म्हळ्यार बसचें. आमी चुकोवन थंय उलोवन आसा जाल्यार उलयनाकात म्हळ्यार आमी उलयनासतना बसता. वा क्लासींतावन भायर वचा वा भितर येया, आमी ग्रावंडाक या वा आनी कितेंय काम करया, कितें थंयसर उतार आमी वडिलांतावन आयकलें, शिक्षकांतावन त्या प्रमाणें भुरगीं ल्हान जावं व्हड जावं विद्यार्थी त्या प्रमाणें करतात. तशें आमी व्हड जाल्यार कितें कोणाच्या तरी उतरांच्या प्रभावानच आमी जियोवन आसा, आमकां कांय सुद्दां दुबाव ना. जावं पुरो आवय बापूय
कुटुंबाच्या सक्कड भुरग्यांक कितेंय बोधबाळ सांगतात जाल्यार तीं भुरगीं आवय बापायचे सांगले उतार पाळटात आनी त्या कुटुंबांत आमी पळयता संतोश शांती समाधान वस्ती करता. वडिलांक जाल्यार तांकांय बोधबाळ सांगचें व्यक्ती आसात ना म्हणून न्ही. वा आमी पिरगजे गेल्यार जावंक पुरो आमकां एक याद जाक कितेंय सांगता जाल्यार आमी चीत दिवन आयकता कितें सांगलें आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी सगळो हप्तोभर जावंक पुरो कितेंय आमकां याजक बापान सांगलां विगार बाबान सांगलां फिरगज वडिलांन सांगलां जाल्यार त्या प्रमाणे आमी कार्य मांडून हाडटा. अशें मोगाच्या भावा भयणीनो उतरां आमच्या जिवितांत भोव म्हत्वाचो पात्र खेळटात. त्याच प्रमाणे देवाच्या उतराक आमी आयल्या जाल्यार जेजू म्हणटा जो असो वांजेल आमी काडलो जाल्यार 6व्या अवस्वारांत 60 आनी 3व्या वळेरेंत जो असो वांजेल 6वो अवस्वार 60 आनी 3व्या वळेरेंत आमी वाचूं जाल्यार थंयसर मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू अशें म्हणटा. जेजू म्हणटा जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. आनी मुन्नरून जेजू म्हणटा मोनीस खंयच्याकी उपकारना, मोनीस खंयच्याकी उपकारना. आनी मुन्नरून जेजू म्हणटा हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची, हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी पळयता मोनीस कितें कितें कारबार करनासा. आमी सांगना गी मस्त गोटे मोनीस जावेत कितें सक्कड कारबार करता. तो ताणें केल्ली कारबारां पळोवन आमी थोडे फावटी आमकां ताज्या भोगता मोनीस इतलें करूंक सकला गे म्हणून, इतलें करूंक सकला गे म्हणून. पूण जेजू म्हणटा मोनीस खंयच्याकी उपकारना म्हणून. कित्या खातीर तर जेजू अशें म्हणटा? आमी जाणा देवान मनशाक आपल्या सारक्या स्वरुपायसर रचलो, ताची भुरगीं जावचे हक्क आमकां फावो केले आमी पळयता पवित्र पुस्तकान. हांगासर जेजू म्हणटा मनीस खंयच्याकी उपकारना म्हणून. कित्याक अशें म्हणटा जेजू? कित्याक म्हळ्यार ताच्या पयलें जेजू कितें म्हणटा जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. जर तर मनशाचें जिवीत प्रेरक आत्म्याच्या वा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल तें चलना तोच जाल्यार मनशाचें जिवीत खंयच्याकी उपकारना. आनी हांवें वडूल सांगलें बरी हर एकल्याचें जिवीत उतरां मुखांत उतरांत प्रभावीत जावं चलता म्हणटा आसतना उतार देवाचें तें आसा. त्या वेळार देवाच्या उतरांच्या प्रेरणान म्हजें जिवीत चलता त्या वेळार मनीस उपकाराक पडटा. खंडीत जावन मनीस उपकाराक पडटा देवाच्या उतरांच्या प्रेरणान जीवच्या व्यक्तीचें जिवीत उपकाराक पडटा. जर तर ताचें जिवीत तो आनी ताचें मन कितें सांगता त्या प्रमाणे तें चलता जाल्यार तस जाल्यार मनशाचें जिवीत उपकाराक पडना. आनी देखूनच जेजू म्हणटा हांव तुमचे लागीं उलयलां उतरां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. म्हळ्यार जेजूची उतरां वा देवाचें उतर आमच्या आत्म्याक जीव दिता आनी त्या उतरांच्या प्रेरणाकाल वा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल आमचे थंय तो वस्तीकरण आसा देवान आमकां तो दिला. त्या प्रेरणाकाल आमचें जिवीत आमी जियेत आसतना आमचें जिवीत अर्थभरीत भोव मोलादीक आनी आनी एकल्याक जीव दिवंक शक्य तसलें जिवीत आमचें जाता. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां हर एकल्यांक उतरांची गरज आसा, उतरांची गरज आसा. आमी भोव सलिसायेन वा स्वस्थ रितीन समजोवचें जाल्यार आमी पळयता कोण मनशाच्याच उतराक मोल दिता तो जिवितांत कशें जियेवन आसा, तो कशें जियेता. मनशाच्याच उतराक मोल दिवन ताणें सांगलें मनशान सांगलें सारकें. मनीस कितें सांगता मनीस कितें करता तेंचो सोमा म्हूण चिंतलो तेंचो पळोवन आपुणूय तेंचो करता आसतना असल्याच्या जिवितांत आमी पळयता तोय उसल्या मट्टाक पावल्ले बरें आमकां दिसूंक पुरो. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो तें सक्कड तात्कालीक जावंक पावता. तशें जालें जाल्यार जेजू म्हणटो ना मनीस खंयच्याकी उपकाराना म्हणून. जर तर मनीस ताचीच बुदवणकाय वापरता ताचीच जाणवाय वापरता आपुणूच बुदवण म्हूण चिंता ताणें कितें शिकलां तेंचूच सक्कड आटापून आसा म्हूण चिंता आनी देवाच्या उतरांक तो शीत दिना पाळो दिना. ते उतराक तो काली कान दिता, एका कानांत आयकता एका कानांत सोडटा. तेन्ना ताच्या जिवितांत तो कितें
एक निजायकी देवान दिल्लें तें जिवीत तो जियोंक शकना. देखूनच जेजून सपार पावटी शिकोवन दिल्ले उपरांत सांगिल्लें आसा, कान आसले आयकोन घेव, किवी उरलावनू केळिसिಕೊಳ್ಳಲಿ. आयकोनच्यान आयकोन घेवच्यान फरक आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी सगळ्यांनी देवाचे उतार आयकलां वाचलां जावं पुरो, आयकलां जावं पुरो. आयकोनच्यान आयकोन घेवच्यान फरक आसा. किवी उरलावनू केळिसिಕೊಳ್ಳಲಿ. आयकोन घेव केळिसिಕೊಳ್ಳಲಿ. केवळ केळली मात्र न्ही, केळिसिಕೊಳ್ಳली. आज उतार आमी देवाचे आयकोन तें आमचें करून घेवंक आसा. तांतू आसलो संदेश हांवें म्हजो करून घेवंक आसा. तेन्ना आमी कितें देवान आमकां दिल्लें तें जिवीत सोबीत सुंदर आनी तें आमी जियोंक शकता. नातर कसल्याच उपकाराक पोडनातल्या तसलो मनीस हांव जाता. कित्याक म्हजें जिवीत म्हाकाच दादोसकाय दिना, खरी दादोसकाय दिना, आनेकल्याच्या जिविताक हांव दादोसकाय दिवंक शकना. आज मनीस आशेता, तान येता वा आशेला वा तान येला, कोण म्हाका म्हज्या समस्यांतल्यान भायर हाडीत, कोण म्हज्या समस्यांक परिहार दीत, कोण म्हज्या मोतीन उदेले एका सवालाक जाप दीत. हर सबारांनी जाप दिल्या पूण तांतू तांकां सारकी जाप मेळोंक ना. परतून तांकां निराशा भोगल्या जिणेंत. कित्याक तांणी दिल्ली ती जवाब मार्गदर्शन तांच्याच उतरांनी गुंतुल्लें तें मार्गदर्शन जावन आसा. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, जर तर देवाच्या उतरांक संबंध जावन हांव कितेंय उलयना वा कोणाक एक मार्गदर्शन दिना, बुधबाळ सांगना, त्या उतरांत जीव ना. मनीस खंयच्याकय उपकारना. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान, म्हळ्यार प्रेरक आत्म्यान, आत्म्याच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें देवाचें उतार. आनी जेजू म्हणटा, म्हजें उतार तुमकां आत्मीक जीव दिवचें. देखून जेजून म्हणलें, कोणी म्हाका सत म्हणटा तो केदींच थान येवचो ना, म्हजे सरशी येवचो तो केदींच भूक येवचो ना. म्हळ्यार आत्म्याची भूक, आत्म्याची तान हर एकल्याक आसा. त्या जेजूच्या उतरांद्वारे, ताचे लागीं आयिल्ल्या द्वारे मात ती थांबता. आनी ती भूक थांबयल्या उपरांत जर तर आमी आत्म्यांत ग्रेस्त जावन, आमच्या त्या ग्रेस्तकायेंतावन आमी उलयता, आत्म्याच्या ग्रेस्तकायेंतावन आमी उलयता. आमी उलोवचें हर एक उतार मोगाच्या भावा भयणीनो. एकल्याक समाधान, शांती, दादोसकाय, पिडेतावन सुडका आनी ताका लागलो देंवचा धांवडावंक वा कसलेंच फितीसपण ताचे लागीं आसा, दुबाव आसा, सक्कडी धांवडावंक शकता. देखूनच जेजून म्हणलें, कोण म्हाका सत म्हणटा ताका असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली. सैतानाक धांवडावंक ते शकतले. कसले मारेकार वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां कांयच जावचें ना. आनी ते कोणाचेर हात दोन मागतात म्हळ्यार पिडेस्तांक गूण करूंक ते शकतात. म्हळ्यार हर एक बरें काम ते आत्म्यांत ग्रेस्त आसले करूंक शकतात. आनी हें हर एकल्यांक देवान फावो केला. आमी चिंतचे न्ही हे म्हाका न्ही, ताका मात सांगलें म्हाका न्ही. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आनी तूं कित्याक देव तफावत करता? आमी देवाची भुरगीं म्हणून जायत्या सुवात्यांनी आमकां देवान सांगचें उतराद्वारे आयकोंक मेळटा. जो वांजेल पयलो अध्याय 12वी वळेरीन आमी पळयता मोगाच्या भाव भयणीनो. वा जो वांजेल पयल्या आवस्वरांत 12वे वळेरीन आमी पळयता, कोणी जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरलो तांकां देवाची भुरगीं जावचें हक्क फावो जालें. तर आमकां देवाची भुरगीं जावचें हक्क केन्ना फावो जालां? जेजूचेर आमी विश्वास दवरल्या वरवीं. हक्क म्हणटा आसतना आमकां जबाबदारी आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक तें आमी उडासान दवरचें, तें आमी उडासन. जबाबदारी कितें? देवाचे भुरगे जावचें हक्क म्हाका मेळ्ळा. जबाबदारी तर देव कितें उलयला, देवाचे उतार कितें सांगता तें हांवें पाळूंक आसा. संवसारी दृश्टेन कशें आमी आवय बापाच्या उतरांक पाळो दिता, इस्कोलांत शिक्षकाच्या उतरांक पाळो दिता, वा समाजान जियेत आसतना वडिलांच्या उतरांक आमी पाळो दिता, त्या संवसारी जिविताक तशेंच आमच्या देवाच्या भुरग्यांक देवाच्या उतरांची गरज आसा. तेंच जावन आसा ताका एक नेणतुल्या भुरग्याक आवयचें दूद कशें बोळादीक खांड जावंक पावता, की तशेंच आमकां देवाचे उतार. देखून सांव पेद्रूच्या पत्रांत बरोवन घाला. थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा, नव्यान जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आपुट्ट दुदाक तुमी सदांच लालेवन रावा. नव्यान जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आपुट्ट दुदाक खंयचें तें? देवाचें उतार. आमी पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मुखार मोगाच्या भावा भयणी नव्यान जल्मल्या.
नव्यान आमी जल्मल्या हें जिवीत आतां आमी जियेता आमचें न्ही क्रिस्ताचें जिवीत. आमी जेजू सांगता जियोवचें नवें जिवीत देवान आमकां फावो केला. आमी कितें आमच्या पातकी सैमाक आमी पाठ केला आनी देवाची भुरगीं आमी जाल्या. जेजूच्या मिस्ती कुडीचे सांदे आमी जाल्या. सैमाचे पाताक आमचे तावन दोन गेला. हें सक्कड आमी सांगता. तें नवें जिवीत केदाळा. देखून जेजून म्हणलें निकोदेमाक मनशान नव्यान जल्मल्या करीत ताणें सर्गीच्या राजाक रिगोवंक जावचें ना. तो म्हणलो एक फावटी जल्मल्या भुरग्यान परतून आवयच्या गर्भांत वचोन परतून जल्मूंक जाता. तशें न्ही, उदकान आनी आत्म्यान तुमी जल्मल्या करीत तुमचे घरी सर्गीच्या राजाक रिगोवंक जावचें ना म्हणून. ओय मोगाच्या भाव भयणीनो, केदाळा आमी आमच्या तें आसच्या त्या आत्म्याक देवाचें उतार खाण जावन दिवन आत्म्यांत बळिश्ट जाता आनी जियोंक आराम करता. तेन्ना आमी आमचें जिवीत नवें जावन बदलता. पवित्र स्नान घेता आसतना आमी 40 दिसांची भुरगीं जावन आसल्या जावं पुरो. पूण आतां आमी वाडल्लीं समजणेक आयिल्लीं आतां आमकां समजता खंयचें बरें खंयचें वायट. तेन्ना आमच्या आवय बापायन पदोन मदीन आमच्या मदोनीन आमच्या तर्फेन कितें बसवणी केली जायत. सैतानाक पाठ करता आनी त्रियेक देवाक आमी सत मानता म्हणून. पूण आतां आमकां आमी बुद्धी प्रकाशा पावल्या. आतां आमकां समजता खंयचें बरें खंयचें वायट. खंयच्यांत खंयसर आसा जिविताचें उतार आनी खंयसर आसा नासागोटचें उतार. खंयचें उतार मनशाचें खंयचें उतार देवाचें. खंयचें उतार देवाचें खंयचें उतार सैतानाचें. खंयचें उतार भलायकेचें खंयचें उतार पिडेचें. खंयचें उतार धैर्य दिवचें खंयचें उतार भियाकारण करचें. खंयचें उतार निजा देवाक आराधन करूंक आमकां आदार दिवचें फावो करचें आनी खंयचें उतार आमकां फितीसपणाक व्हरून पावचें. हें सक्कड आमकां समजता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतार आयकून हें बरें आसा म्हणल्यार पुरो गे ना. वा म्हाका कळीत आसा देवाचें उतार मस्त बरें आयकलां आनी कांय आयकूंक ना म्हूण तशें चिंतल्यार जाता गे. जायना मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक सक्कड आसचें देवाच्या उतरांत. देखून न्हू परत आमी जेजू सांगली उतरां उडासा काडचीं जाल्यार जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकार ना. हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवपी. तर जेजून आमचो इतलो मोग केलो. सक्कडी आमचे खातीर केलें. सक्कडी आमचे खातीर केलें. आनी आमकां कितें आमी करी जाय आसलें, कितें शिक्षा फावो जाय जाय आसली ती सक्कड आमचे तावन ताणें काडून उडयली. आतां केवल आमी ताच्या उतरांचेर उतरांक सत मानची आमची जबाबदार जावन आसा. जेजू तुवें कितें सांगलां तें हांव सत मानता. कशें मोरयेन म्हळें म्हजो पूत तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा, तें तुमी करा म्हूण सांगलें. आनी देवानी तेंचो म्हळें म्हज्या मोगाचो पूत म्हाका मानवाला ताचें तुमी आयका. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, उतार कितलें गरजेचें न्ही गे. आज कित्याक आमी भियेल्या? आज कित्याक आमी पिडा पिडा म्हूण सांगून आसा? आज कित्याक आमकां शिकोवन सबार जाण दिता आसतना कित्याक आमकां घुसपट जाता? जर तर सताचें उतर आमकां कळ्ळें जाल्यार, म्हाका कळ्ळें जाल्यार घुसपट कशी जावचें मोगाच्या भाव भयणीनो? त्या व्यक्तीक आमी सारकें शिकोवंक शकना गे. तोय नेणारपणान सांगता जावं पुरो. तुका शिकोवंक म्हूण आयिल्लो एक अध्यापक वा शिक्षक ताकाच तुवें एक शिक्षक जावन ताका शिक्षण दिवंक जायना गे. जर तर ताणें तुका शिकयलां जाल्यार तूं जसो वाद करूंक तूं वचनाका. देवाच्या उतरांत हांव ताका सांग. तुवें सांगच्याक हांगासर ताळ पडना. थंय सांगचें जाल्यार म्हाका कळीत आसा जें न्ही देवाचें उतार. कितें आमकां बे दिसता गे. पवित्र पुस्तक ताजे लागीं आसो विंगड कोणना, म्हजे लागीं आसो विंगड कोणना ना मोगाच्या भाव भयणीनो. मनीस मातर एक एकलो एक एक रितीन दिसता. आमी एक एक गांवांत जियेता जावं पुरो विंगड खूट मात आमचो बेस विंगड जावन आसूं पुरो. आमी दादलो आनी स्त्री जावन आसूं पुरो. कितेंय जावन आसूं पुरो. पूण पवित्र पुस्तक एकच जावन आसा. जर तर आमकां सारकें कळीत आसा पवित्र पुस्तकान कितें बरोवन घाला तेन्ना आमी कितले भागिनी गे. कित्याक आमच्या जिणेंत आमकां कोणेंय फटोवंक जायना. आमी सैतानान कितले पास म्हणल्यार त्या पासांत आमी शिरकोन पडोवंक जायना मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक म्हाका सत कळीत आसा. देखून न्ही जेजून म्हणलें सत तुमकां सुटका दितलें म्हणून. जेजून त्या खातीर म्हणलें न्ही सत मात तुमकां सुटका दिवंक शकतलें. आनी जेजून तेंचो म्हणलें न्ही कोण सत? हांवच सत, हांवच वाट आनी हांवच जिवीत. तर ताणें उलयल्लें उतार मातर तें सत जावन आसा. आज समाजांत धैर्यान आमी उलयत. जेजून उलयलें उतार घेवन धैर्यान आमी उलोवं येत. कित्याक कोणेय आमकां
त्या विशयान सवाल केल्या रे आमकां तांतू कितेंच भियेचें म्हणली गरज ना. कित्याक जेजून उलयली उतरां उलोवंक आमकां भियेचें म्हणली गरज ना. कित्याक ताका कितले विरोध पण तुका आयल्या रे तुका राखोंक ते उतार दिल्लो जेजूच तुज्या सांगता, तो देवूच तुज्या सांगता, तो पवित्र आत्मो तुज्या सांगता रावोन, तो त्रिएक देव तुज्या सांगता रावोन तुज्या खातीर झुजता मनशांत कांय सुद्दां भावना. म्हजे खातीर तुजे खातीर तोच देव आपणाचो उतार दिल्लो देव आमचे खातीर तो झुजता. आज मनीस सूख शिकोवणेक वा मनशाच्या उतरांक बोलोवन जिणेंत निराश जाला. वत्ती बेजाराय भोगता मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी देवाची भुरगीं म्हणटा, वय आमी निजायकी देवाची भुरगीं दुबाव ना. जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरलो तो देवाचो भुरगो जालो आनी तो दुबाव ना. पूण देवाच्या भुरग्यांनी त्या देवाच्या उतरांक खाल जायचे न्ही गे. ते जेजू देव कितें उलयलां म्हणलें ताका कळीत आसा जे न्ही गे. कित्याक देव आमचो बापूय जावन आसा. देव आमचो खरो ससनाच्या ससनाचो बापूय जावन आसा. परमनंट इज आवर परमनंट फादर. हांव तुका कांयच दुबाव ना. ससनाच्या ससनाक त्या देवा सांगता जिवचें जावन आसा सासनीक जिवीत. तें आमी ह्या संवसारांत आसतनाच आरंभ केला. हांव आतां सासनीक जिवितांत रिगोन जाला म्हणून धैर्यान कोणें सांगीत त्या बापायच्या उतरांची वळख आशिल्ल्या मनशान आनी त्या उतरांक खाल जावन जिवच्या मनशान धैर्यान सांगीत. तर आमी कोणी एकच फावटी आमी कितें बागेवून जाल्या वा म्हाका सकट कळीत आसा म्हणलो त्या विशयाक चेर तर्क न्ही हांगासर. पूण म्हाका शिकोवंक मौन आसा. देवाचें उतार म्हाका आनी समजत जाय. तांतू कितें देवान सांगलां म्हाका तें आनी समजणी जोडूंक आशा आसा, उर्बा आसा म्हणून कोणी एकलो चिंता जाल्यार तो मनीस त्या उतरांच्या गुंडायेचो अर्थ समजूंक येता. समजणी ना तो आनी एकल्या कडेन म्हाका इल्लें शिकय, म्हाका इल्लें ह्या विशयान सांग म्हणून एक ताची आशा उसारता. वा खंयसर रितीर जाता देवाचे उतार दितात, हांव इल्लें तांतू भाग घेता म्हणले ताका एक उर्बा ताचें तें येता. तुंबिदा खोडा तळूक दिला म्हणटात. जर तर म्हाका सकट कळीत आसा म्हण चिंतलें थंयच जालें आमच्या जिणेची वाडावळ रावली. कित्याक म्हाका कोणें शिकोवंक जायना वा म्हाका शिकची उर्बाय आसना. कित्याक म्हाका सकट कळीत आसा तुंबिदा खोडा तळूक दिला. तशें मोगाच्या भावा भयणीनो म्हजो मनोभाव कसो आसा ताचेर हंदून आसा म्हजें जिवीत. आमी जाणाव मनशाक कूड आनी आत्मो मात न्ही, कूड आत्मो आनी मोत म्हणली आसा. ही मोत भोव गरजेची जावन आसा. आत्मो आनी कूड आनी मोत हांतू आमी पळयता केन्ना आमचें तें आसच्या आत्म्याक आनी आमच्या मोतीक थंयसर बरें कनेक्शन आसा. आनी आत्म्यांत देवाचें उतार बरोवन आसतना ताचे तावन त्या भंडारा तावन हांव म्हज्या मोतींत चिंतून कितें निर्धार घेता तेन्ना ते सकट देवाच्या उतरांक ताळ पडचे तसले जातात. म्हणजे देवाच्या भुरग्यांनी कितें करया तें मात्र असलो व्यक्ती करूंक शकता ताच्या कुडी मुखांत. म्हणजे तेन्ना ताचें एक्शन कितें तो कुडींत करता म्हणजे कार्यरुपांत कितें करता, कितें उलयता, कितें कार्य करता तें देवाक मेसुवचें जाता. हांतू कांयच दुबाव ना. कित्याक आमचो आत्मो जर तर देवाच्या उतरांनी बरोवन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो, थंयसर जायते देवाच्या उतरांचे भंडार बरोवन आसा तेन्ना त्या भंडारांतलें तो काडटा आनी ताणें ताच्या मोतींत घेवचे ते निर्धार सकट त्या उतरांक थाळ पडटात. आनी तेन्ना तो कितें करता तें ताच्याय बरेपणाक आनी एकल्याच्या बरेपणाक पडचें तसलें तें जाता. देखून जेजून म्हणलें तुमी भायर वचोन फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. न्ही केवळ शिसांक ताणें सांगलें आमकां हर एकल्यांक ताका सतमनलेल्याक हर एकल्याक. कित्याक उरचें तसलें फळ म्हळ्यार ताच्या राजा खातीर आमी सडीत आनी सडीत जाणांक लोकांक आमी एकठांवंक आसा. तुका ताजी म्हाका ताजी वळख मेळ्ळ्या. ती वळख हांवें कशें दिवो पेटोवन कळशेपणां दवरिनात त्या प्रमाणे कितें उजवाड म्हाका देवाच्या उतरांचो मेळ्ळा तो हांवें हेरांक दिवंक आसा. त्या खातीर देवान म्हाका नेमला. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आमी सादारण व्यक्ती न्ही, क्रिस्ताक वळखल्ले व्यक्ती सादारण न्ही. आमी जाल्या पृथ्वेचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड. पयलीं जेजून म्हळें हांव संवसाराचो उजवाड म्हणून, उपरांत तो म्हणटा आमकांय संवसाराचो उजवाड म्हणून वर्तो बिरूद तो दिता. तूं खंयसरी पैण कर, खंयसरी वच, तुवें उलयलें एक उतार आनी एकल्याक जीव दिवंक शकता. कित्याक
कोणी खंयसर थंयसर काळोख आसा तो उलयतना थंयसर उजवाड फांगलो मागीर ती सांगतात वय तुवें सांगलें एक उतार म्हज्या जिणेंत सक्कड बदलावण हाडूंक शकलें कित्याक म्हाका देवाच्या उतरांची वळख आसली थंयसर कितेंय तें उलोवन आसूं दीत तें सारकें ना तेन्ना तूं सांगता तशें न्ही भावा तशें न्ही भयणी अशें थंयसर कितलेय समस्या आसूं दी कोण आमकां आचें हांव सुटका दीत म्हणून कोणी चिंतीत तूं म्हणटा ना तशें न्ही तुका जेजूचेर पातयेणी आसा गे जेजून कितें केलां म्हणून तूं पातयेताय गे आतां पातयेंक तुका खुशी आसा गे तर आयक तर ताका सत्मान तूं असलें विजमे तुज्या जिणेंत तूं पळयताय खंडीत जावन मोगाच्या भाव भयणीनो देवान आमकां असल्या वर्थ्या मिसावांक नेमला आनी कितें आमकां जाय तें सक्कड ताणें दिलां आमच्या सक्तेचेर न्ही जेजू म्हणटा मनीस खंयच्याकी उपकाराना जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान तसो प्रेरक आत्मो आमचें तें आसा कितें उतार तूं चड आनी चड आयकताय भावार्थ थंयसर उत्पन्न जाता आनी तूं भावार्थान घट्ट आसतना तुजें मोन कितें सांगता तें सक्कड त्या भावार्थाक सोक्त जाल्लें तसलेंच सांगता आनी निर्धार घेता आनी ताचें हांव तूं विजमिता तुज्या जिणेंत पेल्याच्या जिणेंत तूं पळयतलोय करूंक तूं शकतलोय कित्याक आमी कच्चे आमच्या सक्तेचेर न्ही मनीस खंयच्याकी उपकारना जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची म्हणून जेजून सांगलां जाल्यार ताचें उतार चड आनी चड आमी आयकोवया ताचें उतार चड आनी चड आमी नियाळया ताचें उतार चड आनी चड आमी गाजोवया आनी ताचें उतार चड आनी चड मापान आमी तें कितें आमचें करून घेवया तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो तें उतार कशें जिवें क्रियात्मक आनी खरें जावन आसचें तें उतार आमचें तें बरोवन आसतना आमी जिवाळ जावन आसतल्यो क्रियात्मक जावन आसतल्यो आनी जेजूचें खरें शीत जावन आसतल्यो कित्याक जेजू म्हणटा म्हजें उतार तुमी आयकासर जाल्यार आनी तें खालनाशात जाल्यार तुमी म्हजें खरें शीत जातल्यात ना तर खरें शीस फडकी रे सत जाणां जातल्यात सत तुमकां सुटका दितलें म्हाका सुटका मेळ्ळी जाल्यार हांव आनेकल्याक सुटका दिवचो हातेर जावन ह्या संवसारांत जियेता कसलोय तो बनपास जावन दी जेजून कुसले लाजराक उठयलें जाल्यार म्हाकाय मेल्ल्याक उठोवंक सकत आसा दोन रितीन मेल्लें मरण आसा एक भावार्थान मरण पावल्लो आनी एकलो कुडीन मरण पावलो भावार्थांत जिवाळ ना जाल्यार तो मरण पावले बरीत असल्यांक जीव करचें काम मिसांव आमचें जावन आसा भावार्थान शेळिल्ल्यांक आमी उठोवंक आसा ताका भावार्थान घट्ट करूंक आसा आनी ताचें तें तो जीव आमी बरोवंक आसा तर मोगाच्या भावा भयणीनो देवाक आमी अर्गां दिवया ताचें जिवें क्रियात्मक खरें जावन अशें उतराचो भंडार तो पवित्र पुस्तक आमकां दिल्ल्या पासत तो आमच्या भितर आमी तो संपूर्ण तरान आमचो करून घेवया मोगाचो बूक आमचो तो करून घेवया आनी ती उतरां आमकां मोगाचें जावं दीत आनी त्या भंडारांत हांव आमी लोकांक आमच्या भावा भयणीक वांटया आनी खंडीत जावन मोगाच्या भावा भयणीनो आमी कितलेशे दादोशी जावंक शकचे ना हर एका दिसा सांजेर न्हिदोंक वयच्या पयलें बसून चिंतूंक आमी पळोवया आज हांवें कितें केलें जर तर एकल्याक म्हणे देवाच्या उतरांची वळख दिली शाबास म्हणून म्हजी पाट हांवेंच थापोडयत दुसरी कितलीय कारबार तुवें केली जावं पुरो तांतूं कितें प्रयोजन जेजू म्हणटा मनीस खंयच्याकी उपकाराना जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची हर एका दिसा मोगाच्या भावा भयणीनो आमी पळोवया कितें हांवें कारबार केलें आयच्या दिसा एका म्हयन्या उपरांत पळोवचें नाका हर एका दिसा ना तर सकाळीं उठून दनपारां जेवण जाल्लें त्या वेळार पळय सकाळीं हांवें कालें केलें कांय करूं ना जाल्यार दनपारां फुडें करूंक एक आमकां अवकाश जातलो सांजेर परतून विचारया सकाळीं हांव सांजे मुसर हांवें कालें केलें जर तर एक तें बाळू उंचें तसलें फळ हांवें उठचें तसलें फळ हांवें काडूं ना वा देवाच्या उतरांची वळख हांवें एकल्याक दिवना एकल्याक हांवें धैर्य दिवना एकल्याक हांवें निराशपणांत हांव ताका एक भरोशाच्या कीड हांवें ताजें थंय फांकोवना एका पिडेस्ताक हांवें म्हज्या उतरांद्वारे आनी देवाच्याच उतरांद्वारे एकल्याक हांवें जर तर ताज्या भलायकेर पिडेत हांव भायर येवंक देवान दिलें तें उतर ताका हांव दिवंक शकना आनी ताचें हांव ताका गूण करूंक हांव शकना तर हांवें कांयच करूं ना तर हर एका घडये आमी विचारया आज हांवें कितें केलें सकाळीं हांवें कितें केलें दनपारां कितें केलें सांजेर कितें केलें आनी न्हिदोंक वयच्या पयलें सगळ्या दिसा हांवें कितें केलें हें सवाल आमी विचारचें भोव गरजेचें मोगाच्या भावा भयणी नाजाल्यार आमी चिंतूंक बरो हांवें जायतें केलां हांव म्हजें काम करनच आसा मार्ता आनी मोरी थंयसर जेजू गेल्ल्या वेळार कोणाक मार्ताक शाबास म्हळें की जेजू न्हू वा मोरयेक
आमकां दिसता मातान कितें खुशी सूख केली म्हणून भोगूंक पुरो सूख करूं ना मोगाच्या भावा भयणीनो. पूण ती राटावळींत बुडली मात न्ही मोरयेक दुसरूंक लागली. पळय म्हजी बहीण हो कसो तुजे लागीं बसल्या तेगेले कुमके घेवंक सांग. देवाचे उतराचे की तें सत्कार करचे, सन्मान करचे, रांदचें करचें म्हणून तिणें चिंतलें. तिणें थंय जावन रांदतना जेजू हांव इल्लें रांदता तुजें उतारे आयकता म्हूण येता आसलें. तें सोडून कितें म्हळें तिका दुसोंक लागली. म्हळ्यार तिणें केल्लें काम प्रयोजनच ना म्हणल्यार बरें. एक्चुअली निजायकी पळोवंक गेल्यार मोरयेन बरो वांटो विसला म्हूण जेजून सांगलें. कोणेंय ताजे लागीं तो कांड व्हरूंक शकचें ना. तिणें केल्लें बऱ्यांतलें बरें काम जाल्यार ही दुसोंक लागली. हिणें कितें करीत आसलें पळोवंक गेल्यार तूं कुजनान काम करता न्ही देवाचें उतार हांव आयकोन आसा जेजू. ती थंय बसल्या भारी बरें जालें. म्हाका इल्लें काम आसा पूण हांगात हांव तुकाच आयकता. कित्याक जीव दिवचें उतर तुज्या लागीं आसा. तूं आयलाय सोडून आयलें आमच्या घरा. सासणीक जिवीत म्हज्या घरा आयलां हें म्हाका गरजेचें. पूण जेजू तुका बेजार ना जाल्यार हांव इल्लें रांदता पूण रांदतना तुका हांव आयकतां. इल्लें ना तर इल्लें व्हडल्यान उलय म्हूण म्हाका सांगेत. पूण ती मोरयेक दुसोंक लागली. मोगाच्या भावा भयणीनो हजार आनी हजार राटावळींत आज आमी पडल्या त्या वेळार आमी देवाचें उतार आयकोवया. कित्याक परत हांव सांगता आयच्या दिसा आमच्या तें आसची माध्यमां आमी खंयच्याच कडेन आसल्यार तांतूं आमकां देवाचें उतार आयकोवंक अवकाश आसा. पवित्र पुस्तक तांतूं घाल्लो आसा आनी देखून भोव सलीस जाला. एका काळार आमी भिवून पडुल्या माध्यमा विशयांत पूण आज तेंचो माध्यम आमकां बेसांव जावन देवान दिलां म्हूण आमी मानून घेवयात. भोव सलीस जाला. तुज्या राटावळीन कितलेय तूं राव पूण त्या वेळार देवाचें उतार आयक. पैण करताय गे देवाचें उतार आयक. देवाचें उतर सो नियाळ आयक. कुजनांत वावरताय गे देवाचें उतार आयक नियाळ आयक. तुज्या कामांत राटावळींत आसाय गे देवाचें उतार आयक नियाळ आयक. कितें त्या माध्यमांत कितें कितें फिल्मां पळयल्यार कितें आमकां फायदो मेळत मोगाच्या भावा भयणीनो. सबार फावटी तांतूं येवचीं पिंतुरां पळोवन मनीस तशें करचें आमकां पळोवंक मेळटा. भुरग्यांचेर प्रभाव घालता आनी हाका कारण आमी वडिलां जावन आसा. वडिलां जावन त्याच टीव्हीर आमकां देवाच्या उतरांचो नियाळ आयकोवंक मेळटा, शिकोवण आयकोवंक मेळटा. हें आमकां कळीत ना गी. उरलें सकड चॅनल आमकां वळख आसा जाल्यार देवाच्या उतरांचें आमकां कळीत ना गी. आसा जाल्यार कितलें प्रामुख्यता आमी दिता. आमी पळोवं ना आयकोना म्हूण हांव सांगना. कितलें प्रामुख्यता आमी दिता. कित्याक आमकां भुरग्यांक सांगूंक जायना हेंच आयकचें तुवें हेंच पळयचें. दुसरें पळोवंक ना म्हणून न्ही ताका इल्लो वेळ दिवचो आनी थंय पळोवंकूच आसा. उरलें पळयना जाल्यार व्हडना. ह्या दिशेन कित्याक आमी आमच्या भुरग्यांक आमकां बुधबाळ सांगूंक आमकां कित्याक जायना गे. खंडीत जावं जाता. कित्याक आमी देवाचें उतार म्हळ्यार कितें म्हूण समजलें जाल्यार हाच्यानी व्हरतें कांयच ना म्हणून. कित्याक शिसान तेंत म्हळें सोम्या कोणा लागीं आमी वचों पेदून म्हळें तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. हांगासरी जेजून म्हळें जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यार मनीस खंयच्याकय उपकार ना. हांव तुमच्या लागीं उलयलां उतरां ससणीक जीव दिवची. कित्याक ताच्या पयलें जेजू साबार विशय उलयलो. जोच्या वांदिलां 6व्या वाद्यांत आमी पळयता जेजू म्हणलो हांवच जिविताचो उंडो. हांव सर्गीत हांव देंवन आसलो जीव उंडो. कोण म्हाका खाता ताचे ते ससनाचो जीव आसा. उपरांत अशें म्हणलो म्हजें मांस खरें खाण म्हजें रगत खरें पिवान. कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें थंय जियेता आनी हांव ताचें थंय जियेता. हें सकट आयकत आसतना तांकां आयकतल्यांक विस्मीत जालें. हे उलोवणें विपरीत जालें म्हूण सांगलें. थोडे ताका सोडून गेले पूण जेजून उलोवणें बदलो ना. कित्याक सासणीक जीव ह्या उतरांनी आसा म्हणटा आसतना उतार कशें बदलूंचें मोगाच्या भावा भयणीनो. सासण आसा आमी ह्या संवसारांत जियोंक मात्र आयिल्ल्या न्ही. देखून देवाचें उतार म्हणटा जर तर ह्या संवसाराचें जिवीत मात्र लेखून तुमी क्रिस्ताचो फाटलाव केला ताका सदमानल्यात जाल्यार तुमच्या तितले व्हड निर्भागी कोणूच ना म्हण. आमी व्हड निर्भागी जर तर जेजूक आमी ह्या संवसारांत जियोवच्या खातीर मात्र पातयेला जाल्यार ना. आमी ससनाच्या ससनाक देवा लागीं जियोंक आसचें. जर तर ह्या संवसाराचें जिवीत मात्र लेखून आमी जेजूचेर विश्वास दवरला आमी व्हड निर्भागी म्हणटा देवाचें उतार. आमी व्हड निर्भागी. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी निर्भागी जावंक आयिल्ल्या आमी भागी. देखून 8 बागेंत पयलें कितें म्हणटा आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आतां तीं कितलीं बागी सर्गीचें राज तांचें. जर तर आज हांव चिंता देवाच्या उतरांत हांव दुर्बळ अंतस्करणी दुर्बळो आत्म्यांत हांव दुर्बळो. म्हाका जायतें शिकोवंक आसा. संवसाराचें शिकप जायतें तूं शिकलाय बुदोवन काय तूं चंद्र लोका आनी खंयच्या लोकांक वचून आयलाय जावं पुरो. व्हड व्हड कारबारां कर हजार सर्टिफिकेट तुजे लागीं आसूं पुरो. पूण तूं चिंताय गे हांव अंतस्करणी दुर्बळो आत्म्यांत हांव दुर्बळो म्हळ्यार
देव सतत म्हजे लागीं आसा जाल्यार ताका तान आनी भूक लागल्या वेळार ताका हांवें खाण आनी पिवण दिवना. उरले सक्कड म्हज्या कुडीक जाय जाल्लें, मोतीक जाय जाल्लें सक्कड हांव खाण पिवण दिवनूच आयला. देवाचें उतार म्हज्या आत्म्याचें खाण आनी पिवण तें हांवें दिवना. देखून हांव दुर्बळो, म्हाका तांतू ग्रेस्त जायजे जावन सदांच म्हाका तांतू ग्रेस्त जायजे. तेन्ना हांव सर्गीच्या राजांत आसा. कितलो वेळ तूं करता देवाच्या उतरां पासत, कितलो देवाचें उतार म्हाका वासीत जाय, आयकत जाय. कित्याक आयकोन आमचो भावात थंयसर उत्पन्न जाता. रोमाकारांक 10 आवास्वरांत 17व्या वळेरीन बरोवन घाला. आमी कळीत आसा आमकां देवाचें उतर आयकोन भावात थंयसर जिवो जाता, उत्पन्न जाता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी चिंचे नाका कितें देवाचें उतर म्हाका सांगूंक सांगलां, एक पुटी सांगलें म्हजें काम जालें. परत आमी उसार या मोतीन ती चिंचे न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो. ते आवाज भायर येयचे आनी आमच्या कानाक आयका जाय, तोंडांत उसारी जाय, कानांत आयका जाय. तोंडांत उसारी जाय, कानांत आयका जाय. आनी एकल्यान म्हाका विचारी जाय, तूं कालें म्हण तें आसाय. हांव देवाचें उतर कालें उतर हळे. हांव जेजूच्या गाया हांव गूण जाला, अर्गां जेजू म्हणून आसा. तुका कळली पिडा कांय ना, देखूनच हांव म्हणटा आसा. हांव भलायकेंत पूण ही जेजूच्या गायावर हांव गूण जाला म्हूण मानून घेतिल्ल्यान हांव भलायकेंत आसा. ही भलायकी म्हाका होगडोंक नाका, ही भलायकी म्हाका होगडोंक नाका. आनी तेंचो वाक्य कितें म्हणटा, आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायले आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां वोवयली. देखून जेजून म्हजी पातकां वोवून म्हाका पवित्रपणान जियोवंक फावो केला. देखून जायना म्हाका न्ही, जेजून म्हाका साद्य जायशें केलां. हें हांव मानून घेता आनी जेजूक अर्गां दिता. हांव बरें जियोवंक म्हाका साद्य आनी बऱ्या भलायकेन निरंतर जियोवंक साद्य जावन आसा. जेजून आमकां परमनंट वन्स फॉर ऑल आमकां शाश्वतपणाक गूण केला मोगाच्या भावा भयणीनो. परत हांव सांगता, न्ही केवल कॅन्सर पिडेता हांव न्हू, वा आनी खंयच्याय पिडेता हांव न्हू, वा तुज्या BP शुगरात हांव न्हू, आनी खंयच्याय पिडेता हांव, पूण आत्म्याची पिडा हर एका पिडेता हांव. म्हळ्यार जेजून गूण करचें म्हळ्यार तुका संपूर्ण गूण करचें, संपूर्ण. तो एक विश्व आमचे गूण करना, वा एक ल्हान रितीन आमकां कालें जाय ती चिकित्सा तो दिना. ताणें दिवचें चिकित्सा आमच्या सगळ्या जिविताक तें आमकां ताणें चिकित्सा दिवची जावन आसा. म्हळ्यार आमकां अशें तो गूण करता की हांव परमनंट गूण जालो. म्हळ्यार जालो म्हणून ओगूच बसल्या जायना मोगाच्या भावा भयणीनो. हर एका घडये हांवें तोंडान व्हडल्यान उसारूंक आसा, जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता. अशें तें उतार सुटून येजे तोंड म्हणटा हांव न्हू, आनी तें हांवें व्हडल्यान सांगूंक आसा, उसारूंक आसा. आनी कोणाक आयकोन दी, कांय परवाना. जाय जाल्यार कोंत घे हातांत आनी एक म्हणया तूं गळयता आसतना एक उतार सांग. जेजू तुज्या सारक्यानी, देवा तुज्या सारक्यानी स्वरुपान म्हाका तुवें रचयल्ल्या पासत हांव तुका अर्गां दितां. जेजू म्हाका दादलो करून तुवें रचयल्ल्या पासत देवा हांव तुका अर्गां दितां. देवा म्हाका तुवें एक स्त्री करून रचयल्ल्या पासत हांव तुका अर्गां. कित्याक हर एक देवान तुका स्त्री जावन रचला जाल्यार एका उद्देशान देवान रचला. तुका दादलो करून रचयताले ना, तुका स्त्री करून रचला. म्हाका वा आमच्या भावाक कितें स्त्री करून रचयता आसलें ना, ताणें दादलो करून रचला. कारण आसा ताकाय, कित्याक तुवें दादलो जावन कितें तुवें करूंक तुज्या हातांत एक ताणें मिसांव दिला. हर एक मोगाच्या भावा भयणीनो देवाच्या योजने प्रमाणे जाला. आमी चिंचे नाका हें मॅजीक जाला. हांव जल्मालो, आवय बापायन कुशी व्हेली, हांव जल्मालो आनी थोड्या वर्सांनी येतलो हो संवसार सोडून वयतलो न्ही. आमी जल्मोच्या आदींच वेळ संवसाराचे स्थापने आदींच देवान आमकां जेजू क्रिस्त थंय विंचून काडल्यांत. तर आमकां आमची वळख देवा कितली आसा, आमची वळख देवाक कितली आसा म्हणलें पळया मोगाच्या भावा भयणीनो. म्हाका देवाची कितली वळख आसा हें सवाल आज हांव विचारीचे. देवाक म्हजी इतली वळख आसा, संवसाराचे स्थापने आदींच ताणें आमकां विंचल्यात म्हणून म्हाका त्याच देवाची कितली वळख आसा. अशी ती येता गी मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी देवा विशयांत आयकूंक आसचे मनीस न्ही, जेजू विशयांत पवित्रात्म्या विशयांत आयकूंक आसचें न्ही, ताकाच जाणा आसूंक. म्हळ्यार आमी देवा विशयांत जायते सांगते आयकला जावं बरो. देव असो खंय तसो खंय, जेजू असो खंय तसो खंय, ताणें हें केलां खंय तें केलां खंय. खंडीत जावन आमची ल्हानां भुरगीं सांगतलीं जेजू खंय जावन मारलो, ताणें कालें केलें, कितलीं वर्सां जियेलो, ताज्या आवयचें नांव कितें, बापायचें नांव कितें, तो खंयसर मेलो, कितल्या दिसांनी जिवन जालो, ताणें कालें वोवयलें, माथ्यार कोलें घालें, हें सकट जाप सारकें सांगूं पुरो. हें नोवींग अबावट जिजस. बट आमी जेजूक समजाचें, जेजूक वळखाचें. वी शूड नो जीजस, नॉट अबावट जीजस. वी शूड
नो जिजस म्हळ्यार जेजूक हांवें वळखाचें. कशें वळखोवचें? ताच्या उतरां मुखार. आमकां जेजू कोण म्हूण कळ्ळें जाल्यार म्हज्या जिणेंत निराश पडना, पिडा ना, भंय ना, फितीस पडना, सोलवणी ना, आनी आळशी पडना, आनी पेल्या थंय मोसोर ना, राग ना. हर एकल्याचें बरेंपण हांव आशेतां आनी तें देवाच्या उतरां मुखार हांव तें बरेंपण हांव पेल्याक दितां. ना तर म्हजेंच उतरां, म्हजीच बाडाय हांव उलयतलो, म्हाकाय फायद्याक पडचें ना मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी एकल्याकय फायद्याक तें पडचें ना. उतार उलयता जाल्यार आमी देवाचें उलोवया, आनी कितेंय उलयता जाल्यार तें देवाच्या उतराक ठाळ पडटा जाल्यार तें उलोवया, आनी त्या पासून देवाक अर्घां दिवया. हीं उतरां उलोवन देवाच्या उतरांचो सोतो जीव, ते क्रियात्मक उतार, खरें उतार आनी एकल्याक दिवच्या मुखार त्या देवाची वळख म्हणजे त्याच देवाक, त्याच जेजूक, त्याच पवित्र आत्म्याक आनी एकल्याक आमी दिवया. आमी दादोशी जावया आनी एकल्याक दादोशी आमी करया. आनी खंडीत जावन मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एक दीस बुडोवंक येताना म्हाका दादोसकाय भोगतली. आज हांवें कितेंय केलां जाल्यार निजायकी एक बरें काम केलां. कित्याक? एकल्याक देवाचें उतार हांवें दिलां, एकल्या देवाची उतार वळोवंक हांवें दिलां. चिंती नाकात म्हजे लागीं आसची एक तालेंत म्हणून पोवन दवरी नाकात. तेंच आमी वाडोवचें आनी तांतू आमी ग्रेस्त जावचें. वाडोवया. म्हाका इल्लेशें कळीत आसचें हांवें कालें करचें म्हणून तें पोवन दवरलें. एक नाणें ताणें घेतलेलो पोवन दवरलें काय, तशें आमी करचें नाका. पूण तें आमी वाडीक घालया. तांतू आमी ग्रेस्त जावया, पेल्याक आमी ग्रेस्त करया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां आपोवन दिल्लो देव, आमची सोडवण केल्लो जेजू क्रिस्त आनी आमकां सदांच सांगात दिवचो आमच्या पवित्र आत्मो आमच्या ते आसा. त्रिएक देव आमचे ते आसा. देव म्हजे संगत आसतना म्हजे विरोध रावतलो कोण आसा? आत्म्या रुपार जेजूसू म्हजे भितर आसतना सांपावलून सांगल्या बरें आतां जाल्यार हांव न्हय, क्रिस्तस म्हजे थंय जियेता. आनी पवित्र आत्मोसो आमकां ताणें सपोर्ट सताक व्हरून पायलां आसता. आमी सताच्याच वाटेन सोमकोन पेल्या कितें वळख आमी दिवया. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, एक गीत आसा, तें म्हणटा, सूर्यो आनी चंद्र अंतरळी सरां गायतात तुजी कीर्त जावन सितारा. प्रकृती सयत देवाची कीर्त गायतात. प्रकृतीन पळया कितली एक मांडावळ, हर एक सुकणें जावं पुरो, मनजात जावं पुरो, रूख झाडां सृश्टी करतात. कित्या पासून तांकां रचलां? तेंच करनासात. मनीस देवाच्या सारक्याच रुपा येसो. हांव आज कितें करनासा? सृश्टी करताक, त्या रचणाराक कितें महिमा दिवन आसा? म्हजे द्वारे कितें हांव देवाक संतोश दिवन आसा? हे सवाल आज हांवें गंभीरायेन विचारी जाय. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, काळजांत जावन आमी गावया आनी खंडी जावन सोम्या, तुवें म्हाका आपयलाय, तुजेच खातीर हांव जियेतां आनी खंडी जावन म्हजें जिवीत म्हजे पासत न्ही, तुजे पासत आनी कोणाक तुवें म्हज्या हातान दिलाय तांचे पासत हांव जियेतां आनी खंडी जावन म्हज्या जिणेंत हर एका दिसा खरी दादोसकाय म्हाका आसतली. तांत कांयच दुबाव ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, तर आमी सक्कड संतोशान व्हडा उल्हासान काळजांत जावन गावया गीत. गायता काळेज मोझे ये सोमिया, सोबाय कृत्यांची तुज्या, सर्वय रचना दितात साक्ष सोमिया, ओडा वैभवाक तुज्या. गायता काळेज मोझे ये सोमिया, सोबाय कृत्यांची तुज्या, सर्वय रचना दितात साक्ष सोमिया, ओडा वैभवाक तुज्या. सूर्यो आनी चंद्र अंतरळी तारा गायता तुजी कीर्त जावन सितारा, गाजयतात महिमा तुजी दर्याची लारां, सर्वय रचना वाकणटात तुका जावन गितारा. गायता काळेज मोजे ये सोमिया, सोबाय कृत्यांची तुज्या, सर्वय रचना दितात साक्ष सोमिया, ओडा वैभवाक तुज्या. तुज्या सारक्याचो मनशाक तुवें रचलोय, सर्गी काळान तुज्या ताका पोसलोय,
खाळक्या अंतरांतावन तुवें निवारलोय अपरिमीत मोगान तुवें ताका सांबाळलोय गायतां काळीज मोजें ये सोमिया सोबाय कृत्यांची तुज्या सर्वोय रचना देतात साक्ष सोमिया वोडा वैभवाक तुज्या गायतां काळीज मोजें ये सोमिया सोबाय कृत्यांची तुज्या सर्वोय रचना देतात साक्ष सोमिया वोडा वैभवाक तुज्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.